साकवाळा कुठ्ठाळे हाऊसिंग बोर्ड कॉलनीतल्या उपासनगरच्या राजाचे बुधवारा विसर्जन झाले। या उत्सवात विठ्ठल मंच सांगाती कारापुरतीस्क साखळेच्या पंगडान धनिया देवचारा हे कोकणी नाटक सादर केले। पावसान हजेरी लावणे लोकांनी नाटकाक बरो प्रतिसाद दिलो। धनिया देवचारा हे पुंडलिक नायकाचे आगळे वेगळे नाटक। जाग्याकाराचो म्हटल्यार सीमेपुरुषाचो महिमा सांगपी या नाटकात गांवागावांतल्यान मागणी आसा। गांवगिऱ्या वाठारांनी लोक या नाटकाचे मुजरत प्रयोग करतात। देवचार भूतां आणि देव हांच्या संकल्पनाय तातूंत स्पश्ट केल्यात। नितीन शिवराम नायक ह्या तरणाट्या कलाकारान ताचे दिग्दर्शन केला। पळोवया नाटकातले कांय खीण। चमत्कार बिमित्कार काय ना हे उदाहरण बघा सारखे अरे मन मन शुद्धगार आणि सगळे मनासारखे बघता पियाता ताका कारण हांगा कोणी सोरो रोड घालता म्हणटकूच अनायसान मेळटा हांव फाटल्याची पियाता ताचें कारण वेगळें। तुमकां खरें सांगू म्हाका पळय कितें कितें पळोवचें पडटा तातूंत तकली सामकी भणभणटा म्हणटकूच आदी दिल्ल्या कुट्टे करून वता मागीर कितें पळयल्यार व्हडलेशें लागना। किती पळोवचें पडटा देवाच्या फातोळी गोंडी म्हणजे तुमची जीवचीच कशी हय पूण ती आतां फक्त एक भोगाळ उरल्या। तुमी जाणा ती तिच्या आईची पायण ते पायणी वाटेल पयलीं पळोवन आपल्या घराक घाल्याला आकाशी बी दवरी नाशिल्ली घराक माई काडी नाशिल्ली कित्याक जाणा हांव फातोडेर ते वटेन वता म्हणून आतां सगळें दवरता। सार्वजनिक गणेशोत्सवा निमतान आयोजन समितीने चित्रकला नाच फुगडी मोदक स्पर्धा घडून हाडल्यो। चक्री कीर्तन आणि घुमटा रथय जाली। नाटकाच्या सादरीकरणा आदी विविध सर्तीतल्या जैतिवंतांक मानेस्तांनी इनामां भेटयली। आणि हे उगवेच्या पेडणेच्या महाले कुटुंबियांच्या गणपती विसर्जनाचे काय कल्पक क्लिप्स जाल्यार मये पाटो वाड्यावयल्या नायक कुटुंबियांतल्या भुरग्यांचो गणपती मुखावयलो हो नाच। गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे आणि शिवानी सांगेलकार।